खूपशे वक्ता उलयले 5 वर्सां जाली बायलांचेर अत्याचार जायत आसा आनी सरकार म्हणटा तो बोट दाखयता फक्त लोकांचेर पेरंट्साचेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ताजेर वचना पण फुडें गजाल आसा इतली सरकार आपली जबाबदारी कित्याक घेना पोलीस केपेबल आसा दुबाव ना पण खंय तरी जे प्रेशर येता ताच्या लागून ते काम करना कोण आसा भितर कित्याक हांव शेनवारा ही घटना घडटा सिद्धी नायकाच्या घरा गेलो संदीप बाईक मेळ्ळो ताचे कडेन उलयलो तांकां पयलीं विचारलें हांव म्हणलें राजकारण करपाक येवना भितर तुमकां कितें उलोवपाक जाय तुमकां सांगपाक जाय लोकां फुडें हाडपाचें गजाली ताणें सगळी घटना म्हाका सांगली शेनवारा सकाळची गजाल मागीर म्हणपाक एक गजाल कर आपल्याक मिडिया समोर उलोवपाक जाय ते मिडिया मातशें आपल्याक हें कर तू संपर्क साद ताका संपर्क मिडिया कडेन सादून दिलो आनी ती सगळी गजाल गोंयचे जनते समोर आयली त्या देखून गोंयची जनतेक कळ्ळें हे बापाक पयलीं कळटालेंच कोण जर सुसायड काडटा असले अवस्थेन सुसायड करूंक वचचो ना ते फोटो तुमी पयले आसतले चर्चा जाल्या पण खंय जर सरकार दावा वाडटा तो पोलीस कॉन्स्टेबल सांगता इट इज अ केस ऑफ ड्रावनींग खंयच्यान कळयलें ड्रावनींग म्हणून आनी जेन्ना सरकाराक प्रश्न विचारपाक सगळ्यांक जनता आमी एकजूट रावले तेन्ना खंय तरी सरकार आनी प्रमोद सावंताक जाग आयली बाबा गोंयची जनता परत फुलपाची ना घेवन जावपाची ना भुलपाची ना खंय तरी तांकां विचारपाक जाप बार्देलोच्या केसीन ताणें पेरंट्सांक दोश दिलो आतां कोणाक दितलो दोश तो हांव म्हणटा तुमी सीसीटीव्ही फुटेज चेक करा त्या ऑर्नामेंट्स कमी तुमी लॅम्प पोलाचेर लायल्या प्रत्येक कडेन प्रत्येक गांवांत सीसीटीव्ही घेतला तेजे पयशे खाले लुटले हांव फक्त ऑर्नामेंट कशें लायल्या सीसीटीव्ही कित्याक चेक करूं ना मोबाईल फोन कित्याक चेक करूं ना खंय बाबा घडला कितें तें सरकारचो इरादो चेक करपाचो आसा कल्पिताक पकडपाचो आसा जाय त्या आसत भाजपच्या कार्यकर्त्या कोणा आरोप केलो आसत पण न्याय दिवप ताची जबाबदारी मुखेलमंत्रीची तू पार्टीचो म्हणून मुखेलमंत्री ना थंय तू सगळ्या गोंयच्या जनतेचो म्हणून मुखेलमंत्री बसला न्याय कर लोकांचेर व्यवस्थित तांकां पकड आनी चौकशी कर आता परत अशें मेळपाची आमकां खरी गरज ना खरेंच बदल हाडपाचो आता मुखेलमंत्रीक आतां जाप विचारपाक जाय हांव देवा लागीं मागता सिद्धीच्या आत्म्याक शांत मेळूं तशेंच संदीपई ताच्या परिवाराक ल्हान ल्हान भावंडां अशी सिद्धीची तांकांय खंय तरी देवान धीर दिवचो आनी करेज दिवचो ह्या दुख्खांतल्यान संकटांतल्यान भायर येवपाक तातूंत खरो आमचो प्रत्येक गोंयकाराचो वांटो आसपाक जाय आमी एकजूट रावले हो मुद्दो फुडेंच घेवन सरकाराक जागेत रावले जाल्यार हाची सुटकावणी जातली देव बरें करूं